भक्ताची मुलाखत घेवंक म्हाका ही भांगरासून मेळ्ळ्या. इश्टानो, आयज म्हाका खूब खोस भोगता तुमचे मुखार अमृती पिरायेचो उमरो हुबलोलो तरणाटो कोंकणी मायेचो निश्ठेवंत सेवक ब्राझील बाब कालाकुरकार. आयज खरेंच तूं एकदम जानक दिसताय. मेरे त्वचा से मेरी उम्र का पता ही नहीं चलता असो हो एडवर्टीजमेंटा सारको आयज हो तरणाटो आमचे मुखार तरणाटो नको बाय जाणटो पूण तरणाट्यान फाटी काडटा असलो जाणटो उमेदी जाणटो. आयज तुमचे खोशयेन भरलेले उमेदीचे मुखामळ पळोवन म्हजो तुमकां पयलो विचार ब्राझील बाब, आयज ही मुलाखत दिताना तुका कितें भोगता? आयज म्हाका खूब खुशी भोगता की हांव पयले स्वादीन देवाक आर्गां दिता. हो दीस म्हाका आयज फाव केलो म्हणून हांवें केन्ना चिंतूंक नासलें हो दीस स्वादीन हांव पावत म्हणून. कित्याक देवानूच म्हाका आयज हांगा पावयलो आनी अदीक करून हांव उपकार आठयतां दालगाज अकादेमीचो आनी जे सगळे हाजीर जालेले आमचो. तुवें तुजी साहित्यीक वाटचाल केन्नाच्यान सुरू केली? 1958 वर्सा पयलीच म्हजी कविता आयताराच्या वाचोवपाचेर सुरवाताकूच आयली. म्हजो इश्ट आसलो वसाल रुद्रीक म्हूण, तो हितून डोंबसकान काम करतालो प्रिंटीर. पूण तो म्हणल्यार अमरावती आयताराच्या वाचोवपाक दिलें हें वाजलें म्हणल्यार वाजलें हांवें तेजे सगल्यो कविता. तो म्हणल्यार कविता बरयली तूं आनी दी आपल्या कडेन. हांवें सोमारा दीस बरयली आनी दिली ताका. आयतारा दीस बरयली सोमारा दीस दिली. कितें सोमारा दीस व्हरोन ब्रेस्तारा दीस छापून पुस्तक हें घेवन येयलो म्हाका आयताराच्या वाजो वाच रे म्हणल्यार पयर म्हणल्यार तुजी घातली सगळ्यांचो बरयलें. तीन येयल्या म्हणल्यार तीन म्हणल्यार फुडल्या हेका येतले. म्हाका सामकी खुशी भोगली आनी तेन्ना हांव डायरेक्ट इस्कॉल सोडलेलें हांवें. तुमी बरयलेली थोडी पुस्तकांची म्हायती. पयलें पुस्तक तुमी केन्ना बरयलें, कशें उजवाडाक हाडलें? पयलें पुस्तक म्हटल्यार हांवें तियात्र मोगाचो शेवटची मितीन तो हांवें सांताक्रूज दाखयलो. त्या वाटतार म्हाका जायतो आदार केलो पिटर बार्बादान हें करपाक प्रॉम्प्टींग करपाक कितें करूंक म्हाका कळनासलें तेन्ना. पूण ताणें म्हाका गेलो शिकोवपाक वयतालो पूण हें प्रॉम्प्टींग बा करपाक ताणें गेलें आनी हांवें तो स्टेजीर दाखयल्या उपरांत तो म्हाका तोच उरलो घरा तियात्र. एक दीस म्हाका प्रभाकर तेंडुलकराचो बापूय मेळ्ळो. तो जायते फावट म्हाजे फुड्यान येतालो. तो म्हाका म्हणलो ब्रदरी तूं कितें बरयलें ना रे? तियात्र जाल्यार एक बरयलो ना रे? हांव अशें म्हळ्यार कविता आनी कितें कितें बरयता. म्हाका म्हणलो तो तियात्र दी रे आपल्या कडेन. तर ताणें येलो आनी ताणें तो वांगोडदार घातलो. वांगोडदार घालता आसतना ताणें एक पेज मारून दिल्यो म्हाका सगल्यो पेजी आपले. आनी उपरांत कवराचे पयशे आनी 2 उतरां बरयल्यार तेजेच पयशेच दी म्हणून आतां उरलेले दिना हांवें. सगळो ताणें घाल ताका एक स्वर्ग दिवं. नेमाळी तुमी भायर काडली. त्या नेमाळ्यांची आनी तेन्नाच्या तुज्या छापणावळीचेर मातशें तूं इल्लोसो उजवाड घालची. पयलें नेमाळें काडपाक म्हाका पिटर वाघ म्हणून तालिगांवचो भुरगो आसलो म्हाजो फ्रेंड. हांव तेच्या खूब बरयतालो. जायत्यो कविता गोंयच्या हेका हें धाडली बातमी धाडटालो गोंयचो. म्हणजे तो म्हाजें नांव सगळें ब्राझील येता म्हण तो म्हाका पयलो वखद आहलो. तो काडलो आनी एक दीस म्हाका फुड्यान येयलो. म्हाका म्हणलो एक बूक काडया आनी गोंयचें एक्सप्रेस हांव तें 64 हांवें म्हणलें काडया. पयशे म्हणल्यार म्हाका कडेन ना. पयशे तुमकां दिवना म्हणल्यार आपूण मोडटा पयशे वगैरे. तूं म्हणलो तयारच कर. हांवें मागीर पेपरार घाल्लें आनी जायते जाणांनी म्हाका वकीलांनी बरोवपाक धाडली. ती सगळी एकठांय केली आनी हांवें छापलेलें ह्या संवसारान. हांवें दवरलें पळय थिंगा ह्या संवसारान. तें पुस्तक पयलें काडलें तें. आनी आतां योगायोग असो जालो की ब्राझील बाब म्हणटा आपलें पयलें पुस्तक एक्सपोजिशनाच्या टायमार जाल्लें आनी आयज ताची मुलाखत एक बरोवपी कसो एक ताचो भोवमान एक्सपोजिशनाच्या दिसांनी जाता. योगायोग बागयोत सान फ्रांसिस शावेराची गोडे मिलान जावपाक शकता अशें आमी मानूया. हांव तेजी स्वता नांवां जायती सायकलीन. ब्राझील बाब तुजे लागीं एक मोठी दौलत आसा आनी ती सगळ्यांक गाजता. ही दौलत ही पुस्तकांची दौलत आनी जें बरोवप इतले वर्सां मेरेन तुमी कलेक्ट करून सुरू केल्यार तें तुमी सांबाळला.
ते तुम्ही कशे पुंजायले, कशे सांभाळले इतले सगळे इतलो तेंप? काय आनी कसलोच दीस नाय पर्यंत सोरो तिगार काय ना. जे फूल पुस्तक भायर सरलें तें हांव रोखडें हाडटा. जमनीर एक कागद पडलें ना कोंकणी तें पुंजावन हांव घरा व्हरून दवरता सदांच आदीच सांग. आनी हांव पयलीं ती व्हरून दवरली ती म्हणजे उमेदी कोंकणी जाल्या परत दवरप व्हरून तशें हांवें तें व्हरून एकठांय करून दवरलें. मागीर हांव निमणें हिंगा कामाक लागलो पणजे आमच्या दोतोर तांबागेर. तेन्ना म्हाका बरोच वेळ मेळूंक लागलो. सकाळचें आमचें 10 पर्यंत आमचें काम जातालें. रक्ताचें काम करपाचें हें तें सगळें काम जालें म्हणून हांव फ्री उरतालो. दोतोर नासतालो मागीर हांव तें वाजीत आसतालो सगळो पळय. मागीर कोण कोण फ्रेंड म्हाजे येताले वाचपाक तेन्ना हांव मागीर बरोवन कॉमेंट करें. म्हणजे बरोवपाचे पिशे लागचे पयलीं तुमकां वाचपाचें वाचपाचें. आनी आतां आमी इंग्लिशीन म्हणटा तशें थँक्स टू डॉक्टर तांबा कित्याक ताचे लॅबोरेटरीन तुम्ही काम करून एकदम बरें दिसलें. आतां ही दवरत आतां तुमी कितली सुमार तुमचे ते आतां पुस्तकां आनी 2000 मदीं आहा. आतां ही 2000 वयर एका घरात तुमचें घर एकदम व्हड आसलें ना? घर म्हाजें ल्हान आहा. आतां स्पेशल रूम केला. त्या रूमान म्हणजे सगळें हायें प्रेमानंद बाबू येवन सगळें पळोवन गेला. आनी शाळेंत म्हाका म्हणून त्या दिसा येयला ते सांगलें तुका एक बरोवपाक भेट करया म्हणलें. हांवें बाबा म्हणलें हें कितें म्हाका हांव म्हाजें ल्हान मनीस मरे हें ल्हान काय म्हणलें हांवें तुजें कितलें काम लाव आनी बरें तुजी खुशी म्हणलें ती हांव काय म्हणलें. बरें आतां ही दौलत तुम्ही पयलीं पुंजायला इतले पुस्तकां तुमी घेतली आतां एक स्पेशल कूड दिल्या. पयलीं आतां तुजे 2 पूत धूव तुमची गोडकार ताणें केन्ना आडकोड अशें हाडूंक ना किरपीर अशी केली तांचो तो अणभव तुजो आसा तेणी तुका सारको तेणी म्हाका सगळ्यांनी भुरग्यांनी हेल्प केला. म्हाजो व्हडलो चेडो पळय अजुनूय हांगा तो ल्हान आसलो तसो तेन्ना म्हाका पेपर येयलो जाल्यार हाडून पोस्टमॅन अशें उडयतालो. तो वतालो आनी ते सारके दुकानार व्हरून दवरतालो म्हाजे केन्नाच चुकीचें नासलें. आनी आमगेर केन्नाच आजून पर्यंत कोंकणी पत्र म्हटल्यार कित्याकूच कागदाक गुटलायना कित्याकूच गुटलायना. आता इंग्रज जावं दुसरी पत्र गुटलायता पयलीं म्हाका हें नासलें उमेद फुडें हांव आनी चित्रां काडी इस्कॉलान पयलें येतालो चित्रां काडपाक. केन्ना हांव मिस्त्री कोतालो पळय तेन्ना जायते फावटी सांगतालो अरे ही मात काडप फुटसाली तुम्ही ती कॉपी करताले सांग. हय हांव ती सकाळ बसतालो आनी ती पळयतालो कशी आहा ती पळयतालो आनी ती धाडटालो. पूण म्हाका 20 वालोर पडटालो जायती फावट त्या तेंपार 20 मार्क्स अराउंड ऑफ No, 20 out of 10. so 20 marks around त्यांना क्लासीन अशें ताळे पडोंक ना. म्हाका इग्रज शिकार म्हणटालो आमची फुडली म्हणटा आतां कितें करताली इग्रज शिकारांनी पळोवचे पडले ते कितले लायनी आहा पयली सगळी कितले जनेलां आहा न्ही. एक दीस बरो उबो रावलो हांवें घरा वचून पिताडटा हांगा जायना. आतां गेले ती सगळे पयली ती लायनी एक एक ती उगडा सारकें दवरले मारून आनी घरा वचून पिताडले आनी हाडून दिले. तेका म्हाका सोना मारल्यार दिले तेणे आउट ऑफ 20 म्हाका तेणे पागार थोडो आहलो तरी आसतना बूक अरे खंयचोच बूक येयल्या पळय ते इतले घेवन येतालो आनी घेवन हाडून दवरतालो. वाजप दवरप वाजप थांबोवन दवरप. ती 3 वर्सां कोंकणीची कांयच ना म्हणून बोब मारूंक लागले मराठी वाले. कोंकणीची कांयच ना कांय हांवें म्हाजी मती ना हांवें चिंतलें कितें तरी हांव करतलो हांवें जाता पळयतलें हांव मेळता तितले बट म्हाका केन्ना केन्ना तुका नाल्यार दोतोरागेर कितें कितें सुबेज पयशे मेळटाले ते एकठांय करून हांव केन्ना चायेक पासून उणें करून हांव ते बूक हाडून दवरूंक लागलो. हांवें केन्नाय कोण दवरतलो आनी सांबाळटलो कितें आहा म्हूण दाखयतलो कोंकणीचें आनी सांबाळलें हांवें ती. पयलें 1962 वर्सा दोतोर तांबा दोतोर राजेंद्र तांबा पळय तो धाकटो आहलो तेन्ना ताका आनी म्हाका दोतोर तांबा म्हणून तुका भोंवो हाडटा येता तूं तुजो कोण आहा आनी म्हाजी भयण आहा आपूण तुका भयणी व्हरून दवरता आनी आमकां येता आनी म्हणजे डिजेन वयचें पडलें आमकां हितून बसीन हिंगा ताम तिंगा ताम आमी रातचे 11 पुणा पावले.
रातचे इकरांक आनी मागीर इकरांकसान मागीर ट्रेन धरून आमी बोवान गेले. बोवान गेले म्हाका 10 घालून भयणीगेर घालून दोतोरान पायलो आनी दोतोरान सांगलें म्हाका 8 दिसांनी आपूण तुका व्हरोंक येता. 8 दिसांनी व्हरोंक येता. दोतोराचें काम कितें आहलें तें रोखडेंच जालें. दुसरे दिसाचें बोट म्हणून लागलें कितें दोतोर म्हणून तेका आमी थोडेशी दवरता आनी हांवें म्हणलें आतां दोतोर म्हाका तें कितें थोडे पयशे जाले म्हाका पगार दिवची जालो त्या म्हणलें आतां जाणा ते थिंगा दितालो म्हणटो. दोतोराक दिसलें दिसा हांव बोवान रावतालो म्हणून म्हाका पगार दिवना गोंयांत दिता म्हणल्यार पगार आनी म्हाका हांव दुसऱ्या दिसा गेलो आनी म्हाका 150 रुपया आहले बळसान ती सगळीं पुस्तकां घेतलीं आतलेंची पयशांनी 150 रुपया खर्ची 150 रुपयाची आनी तेन्ना खूब पुस्तकां मेवतालीं भोंवान आनी पूण म्हाका हांव रावलोलो आतां हे पयशे मेवतले आनी आनीक घेतलो म्हणून निवडा तर म्हाका गोंय येवपाक 10 रुपया मेळ्ळे. 10 रुपया तिकेट ना भोंवायच्यानी गोंय येवपाक. मागीर 10 रुपया भयणीक दिले. मागीर भयणीगेर रावचो पडलो म्हाका जायते हांव एक म्हयनोभर रावलो आनी मागीर भयणीगेर चड मागीर हांव गोंय येयलो आनी फक्त दोतोरा कडेन कामाक रावलो. काम सोडीत ना इश्टानो देखूनच ताका कोंकणीचो पिसो पडलो ते ह्या खातीर. ते पयशे ताच्यान आनी कित्याकूय खर्चूंक येता एक शर्ट घेवं और आनी कितें घेवंक ताच्यान खर्चूंक येताले पूण तांणी तें तशें केलें ना. ताका पुस्तकां वाचपाचें पिशें आसलें. ती पुस्तकां सांबाळपाचें तांकां पिशें आसलें. ह्या खातीर ब्राझील बाबान आपल्या कडेन आहले 150 रुपया खर्चून काबार केले. एक फावट हांव कर्नाटकाक गेलें. थंय कर्नाटकाक गेलो कडेन सगळे एसेंब्ली मेंबर आसा ते तियात्र करता नाचता. वो ताचो CM येदो व्हडलो रामकृष्ण गडे कितें घालून घटा पूण तुवें नाचूंक लागला आनी हेर सगळे चिरपींग बिरपींग घालून एक्टींग करता. हांवें म्हणलें हें कितें जसं लेजिस्लेचर डे म्हणून लागलो. लेजिस्लेचर डे हांवें तकलेन धरलें आनी आयली आनी गोंयां पावतकच एसेंब्लीन तेन्ना तोमाजी बाब कर्दोस वॉज अ स्पिकर ताजे मुखार घाल अशें अशें म्हणलें जालां गोंयांनी म्हणून जावंक जाय तूं कितें. ताणें रोखडेंच एक्सेप्ट केलें आनी तितले वर्सांच आमी तें स्टार्ट केलें. आनी हिरोईन काय तियात्राचो मोग आसा आनी सगळे आमची कोंकणी भाव आयज इतले बरें म्हाका दिसलें उलोवपाक उचला पासून म्हाजी सुटना. इतली हॅपिनेस म्हाका दिसली की दीस हें डेलिगेट कोंकणी एकाडेमी इतलें बरें काम करता. आमचो सपोर्ट म्हाजो खालचो सपोर्ट केन्नाय तुमकां जाय जाल्यार आसतलो. वाडयात चडयात आजच्या तरणाट्यांकय उमेद हाडयात आनी हीं बुकां आसल्या बरें. आनी तर म्हाका तर गवंडले न्हू ब्राझीला कडेन इतलें आहा म्हणून हांव न्हू वचून हाडपी. म्हाजो सामको गचो तो आनी ताजे भुरगे आमगेर येवपी आनी सगळें करपी आनी सामकी त्या घरान पासून हांव रावता. आय डीड नॉट नो दॅट ही हॅज सो मच वेल्थ. दीस इज वेल्थ. This pen is mightier than sword. इतलें तें पेनान ताणें बरयलें आसा. देवान ताका सावून दिवचें. आयज एक नवरो कसो वचलो तो हात बाग घालून कोणूच उरलो ना त्या युद्धार तितली आनी ताका इंटरव्यू केल्यार ती त्या परस दोगांयचें सामकें मॅचींग जालें. पूण हें सगळें हांव उलोवपाक गेल्यार आमी बरी तुशेंय जाली म्हणून हांवें कट शॉर्ट आनी म्हाका हांगा येवपाची संदी दिली. संदी मेवली बाबूज आयलो म्हाका व्हरपाक घरा कडेन आनी आमी आयली आनी हांगा म्हाजो बाब तोमाजीन कार्दोज आनी ताजी मिसीस तांकां दोगांयकय तियात्रान न्ही करता म्हाका एकदम बरें दिसता. आयज हांगा आयलेलें आहा म्हणून म्हाका देव बरें करूं म्हणटा आनी म्हाका देवान तेंचे भितर हें वाडचें आनी चडचें आनी सगळें बरें जावचें आनी गोंयचें नांव वयर